येवकार हा समृता खणगावकर. सुरखपळ्याचे हेडलाईन्स. आयतारा रंगली पिळगांवची ग्रामसभा. ग्रामसभेत हुमकळत आशिल्ल्या पिळगांव ते सारमानशेचो रस्तो आनी फेरी धोक्याच्या विशयाचेर जाली गरमागरम चर्चा. मुरगांव नगरपालिकेच्या चिल्ड्रन्स पार्काची जाल्या अवतिकाय. मुरगांव पालिकेक पार्काचो सांबाळ जालो ना करपाक. संबंधित यंत्रणेक केन्ना इतली जाग, थळाव्यांक सतायता प्रस्न. वास्को स्पोर्ट्स क्लबान जिनो एफसी आड 1-0 गोल फरकान मेळयले जैत. बाणावलेच्या एसएजी मैदानाचेर रंगली फुटबॉल सर्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा पिळगांव गांवची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत साबार विशयाचेर चर्चा जाली. पण हुमकळत पडिल्ले पिळगांव ते सारमानशेचो रस्तो आनी फेरी धोक्याचो विशय बरोच तापट जालो. तशेंच गांवांत बेकायदेशीर चालू आशिल्ल्या डॉक शिप बिल्डिंग प्रकल्पाच्या कामाकूय लोकांनी खर विरोध केलो. पळयात. दिवचल पिळगांव वाठारात सरकारी काम कासवाच्या गतीन जाताशी दिसता. कितलीशीच वर्सां जाली पिळगांव ते सारमानस रस्त्याचो तशेंच फेरी धोक्याचो प्रस्न हुमकळत आसा. लोकांक कितलीशीच वर्सां जाली जीव धोक्यात घालून प्रवास करचो पडटा खंय. कितलेशेच फावटी कागाळी करून लेगीत संबंधित यंत्रणा जागी जायनाशिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात. आज ही आमच्या पिळगांव पंचायतीची ग्रामसभा आशिल्ली. हे ग्रामसभेक हांवें 1-2-3 ठराव आणिल्ले. तातूंत प्रामुख्यान एक ठराव आशिल्लो तो म्हणजे प्रका इंजिनियरींग वर्क जे आमच्या पिळगांवान चलता ताका पंचायती कडेन दाखलो फक्त शिप रिपेर म्हणून आशिल्लो. पण म्हायती अशी मेळ्ळ्या की थंय विक्टोरिया इंजिनियरींग LLP म्हणून शिप बिल्डिंग बांदल्यो वता ज्यो विथआउट पंचायतीच्या परमिशन शिवाय आसा. तेजी चवकशी करची पंचायतीन म्हणून हांवें ठराव घातलेलो आसा. तशेंच त्याच व्यक्तीन त्या मालकान पिळगांव पायणेन थंय एक गेट घातलेली आसा. ती गेट आमच्या मेन रोडांसून सार्वजनीक जे पब्लीक येता ते पब्लिकेक ऑब्स्ट्रक्शन करता. कित्याक ते तेजे हेवी ड्युटी ट्रक्स जे स्टील पत्रे जावं आनी कितें आसता ते घेवन येता आनी ते भितर घेता आसतना थंय ऑब्स्ट्रक्ट करता. केन्ना केन्ना अशें जाता की सकाळचे ते दिसना काळखान सकाळी चड येतात ते आनी लोक कामां खातीर जे स्कूटरी बिटरी आपटपाची शक्यता आसता जे अपघात जावं शकता. पंचायतीन कितें सांगलां? पंचायतीन ताची चवकशी करता. समिती नेमता म्हटल्या. त्या शिवाय त्या पली कडेन हांवें एक सांगलें DSLR सर्वे मागल्या. तांणी जर सगळें तेजो वर्क चलता ते DSLR सर्वे मागलेले आसा. कितें जालां फाटीं सारमानशे तो रॅम्प स्लोपी आसल्या कारणान ते एक्सिडेंट जाता पळय गाडयो उदकान वयता आनी फाटीं एक तेजे लायफ लॉस जाला आनी आमी तो आतां ठराव घेतलो तो पॅरलल रोड करपाचो म्हणून. आनी हेजे खातीर आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता परत परत आमी ग्रामसभेन हे इशू काडटाले 2014 ते आयज मेरेन तरी आमी हें करता. हे बेगीन तर आमकां हें करून दी जाल्यार कितेंच लोकांचे जीव वाटावता. परत परत ग्रामसभेक हे इशू येताले पूण गव्हर्मेंटान हेजे जातीन लक्ष घालचें. ही सारमानस टू पिळगांव शॉर्टकट रोड आहा 850 मीटर आनी भायरसून येतलो जाल्यार ती 6 किलोमिटर पडटा आनी तो लोकांची पारंपारीक वाट आनी देवीची बीन ती पारंपारीक वाट. आयज आमी परत एकदा ते वाटे खातीर ग्रामसभेक हो आवाज केलेलो आहा. आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता आनी CMान आमकां CMान ह्या देवळान रावन आमकां कमिटमेंट दिलेलें की हे हो तुमचो रस्तो आमी रोड आमी बेगीनचे बेगीन करून दिता म्हणून. ह्या हेजेर गव्हर्मेंटान हें मातशें लक्षान घेवचें. परत आमी आतां ग्रामसभेक आवाज येता तो आमकां एक रिलॅक्स दिवचें गांवच्या लोकांक. आनी इन पावसान आतां ती डेंजरस वाट जालेली आहा सारकी हें जाल्ली आहा केळशीर जाल्लेली आहा आनी कोणूय बुडोवन मरपाची संभावना आहा. काम चालू आता तुम्ही काम चालू आहात तेका तुम्ही फाल्यां वचून ते चेक करा कितें काम आयक तुका सगळें ऑर्डर आसा पळय न्हू काम चालू आसतलें पूण बंद करूंक शकना. पूण आयज दोळ्याक पाणी लावपाक हाडला न्हू जाल्यार आयज पुन्हा सगळें आमचो प्रश्न एकूच आहा खंय जर काम चलता तुजे कडेन ऑर्डर आसा तुजे कडेन एस्टिमेट फायल आसा कांयच ना तुजे कडेन सद्या पूण काम थंय चालू आसा. जर काम चालू आसा जाल्यार तूं हे 2 दिसां भितर तूं ऑर्डर आनी एस्टिमेट हाडून दी दाखयता आमकां अशें गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगावकर आनी सानिका नागवेकर. मुरगांव नगरपालिकेच्या चिल्ड्रन्स पार्काची सध्या अवतिकाय जाल्या. मुरगांव पालिकेक पार्काचो सांबाळ करपाक जमलें ना. पार्कात कोयराच्यो राशी पडल्यात. भुरग्यांच्यो खेळपाच्यो साधन सुविधा कड्डम जाल्यात. टावर धोक्याचो जाला. पार्कात अनैतिक वेव्हार चलतात. संबंधित यंत्रणेक केन्ना जाग येतली खबर ना. पळयात हिरू महालेचो खाशेलो रिपोर्ट. गार्बेज आणि हो ढीग जे पानांचो पळोवन तुम्ही म्हणटले आसतले
की आमी खंय तरी गार्बेज प्लांट जावं गार्बेज डंपिंग यार्डान आहा ना, आमी आसात हे हा वास्को जे मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे पार्क, भुरग्यांचे खेळपाचे गार्डन, चिल्ड्रन्स पार्क. आणि तुम्ही पळोवंक शकता की हे जे स्लायड आहा हेचेर काय बरी डिझायन जी आहा ही केल्ली आसा. डिझायन न्हय ही आसा कावळे आनी बाकीच्या बर्ड्सांनी केल्ली ही डिझायन, जेचेर भुरगे हांगा येतात, स्लायड करतात आनी सायडीकूच ही गार्बेज म्हणून येता जावं पालो म्हणून येता, ओतून वेगवेगळेचे स्नेक्स आनी बाकीचे हांगा आहात. आमी स्वताच आमच्या दोळ्यांनी जशें हांव पळयल्लें आसा आनी हांगा ही भुरगीं खेळटात. पूण सद्या ह्या पार्काची परिस्थिती पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा सगळे कडेन गार्बेज, सोऱ्याच्यो बॉटली आनी जे इक्विपमेंट्स आहा ते सारके एकदम मोडलेले आहा. सद्या तुम्ही फाटल्यान जे स्लायड्सूय पळयता तेचेर खंय तरी डिझायनी पळोवंक मेळटा. दुसऱ्या सायडीन ज्यो अश्यो तरेन ज्यो मोडलेल्यो ज्यो हे आहात इक्विपमेंट्स आहात, हेच्या एक भुरगे जेन्ना खेळटात तेन्ना खंय तरी तांकां मार लागपाचो चान्सीस आसता, कित्याक की जे इक्विपमेंट्स आहात ह्यो खंय तरी हांगा मेंटेन केल्लो ना, मोडले जाल्यार ते काडलेल्यो नात. दुसऱ्या सायडीन हे जी इक्विपमेंट्स हांगा तुमकां दाखोवंक सोदता हांव, जी इक्विपमेंट आहा ही अशी हलता, वयल्यान सिमीट भायर सरलेला आनी टोटली रिस्की आहा. फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता की कशा तरेन एक डंप यार्ड जाल्लें. आतां हांगा भुरगे खेळटा ती सुद्दां ते फिरना सुद्दां ना, तिका जबरदस्ती धुकलचें पडटा. आतां तुमकां आनी एक बाजू दाखोवंक सोदता की आमी जे हे स्लायड म्हणटा हे स्लायडीचेर जर भुरगो बसलो जाल्यार ह्या स्लायडीसून अशा तरेन जो हात आहा जादुई हात म्हणूंक शकता आमी, जो हात हांगासून भायर सरता ह्या स्लायडीसून दिसून येता. आतां तुमकां आनी एक दाखोवंक सोदता की फाटल्यान जे झोपाळे पळोवंक शकता, हो एक झोपाळो आहा, ताका 4 झोपाळे आसले, ते 4य झोपाळे गायब जाल्ले आसा. ते खंय गेले, खंय गायब जाले तेंय कळना. दुसऱ्या सायडीन आमी दाखोवंक सोदता की आतां हे जे बागान हे जे झोपाळे आहात हे सगळे तुटलेले आसात. जशे हांगा 4 आसात तितले 2च ऑपरेशनल आहात जे भुरगे बसतात आनी ते खंय तरी सद्या मेंटेन जाल्ले ना. आतां हांगा एक तरेन तुमकां दाखोवंक सोदता की हो जो टावर म्हाज्या फाटल्यान जो येता व्हडलो टावर दिसता, इट इज टोटली रिस्की जाल्लो आसा, ओल्ड आसा आनी तेतून सद्या गांजा, सिगरेट सगळे तरेन डेटिंगूय जाता अशें दिसून येता. आतां तुमकां दाखोवंक सोदता की ही जी तेचें दार आसा जे हांगा तुम्ही पळोवंक शकता की हे दार जे आहा जे बंद केल्ले बिकॉज हांगा वयर ते डॅमेज जाल्ल्या रिस्की आहा आनी ओल्ड स्ट्रक्चर आसल्या कारणान. पूण सद्या हे ओपन आनी भितर सिगरेट आनी बाकी गुटखाची पाकिटां दिसून येता आनी ल्हान ल्हान भुरगे हांगा येतात. पूण हे पळयात हे कशा तरेन हांगा दवरलेलें आसा. तशेंच हांगाय पळोवंक शकतात तुमी की हे दवरलेलें आसा. ना हांगा लायट ना कॅमेरा ना सेक्युरिटी ना आनी ह्या गार्डनान भुरगे जे येता हे टोटल रिस्क घेवन येयल्ले अशें दिसून येतात. मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील जर हे गार्डन चलयता आनी जर लोकांक खातीर ओपन दवरला ते खंय तरी मेंटेन करपाक जाय, ती इक्विपमेंट सारके आसपाक जाय आनी ते जर इक्विपमेंट मोडल्या ते काडून सायडीक खंय तरी दवरपाक जाय, ना की अशा तरेन भुरग्यांची लायफ आनी लोकांची लायफ रिस्काक घालपाक जाय. हे गार्डनान हांव जाल्यार आतां भुरग्यापणासून हांव हांगा येता, आमी हांगा लागींच रावता. आतां त्या फाटल्या बिल्डिंगेन रावता. हांव सद्दां पळयता की कितें ना कितें हांगा चालू आसता. इल्लिगल धंदे सगळे तरेचे चालू आसता. ताका आनी कितें सांगपाचें तें आनी उरोवंकूच ना. एटलिस्ट हांगा कंपाऊंड जे आसा पळय ते सगळे मोडलेले आसा. हांगा भुरगे आमी खेळटात पळय एक तरी ते कितें म्हणटात ते स्ट्रक्चर सारकें आसाले पळय. इट इज मेंटेन बाय जुवारीज म्हणटात. फक्त बोर्ड तेंचो आसा जो मेंटेन कोणूच करना. आसा ते पाड जाल्ले आहा आनी तितून कांयच तुमकां नवीन कितें दिसना. नवीन सरकार येता, नवीन प्रॉमिसीस जाता, हो मेंटेन करतलो तो मेंटेन करतलो. कोणें मेंटेन केला? कोणेच मेंटेन करूंक ना. आतां तुमी एक प्रायवेट पार्टी नाल्यार एक बँक्स आहा पळय तांकां तरी दिवचे ते बँक्सांक जे टायम टू टायम तेंचे मंथली जे तांकां लायसन्स दिता ते लायसन्साचे एका म्हयन्याचे रेंट खरें म्हटल्यार म्युन्सिपाल्टीन घेवंक जाय. म्युन्सिपाल्टीन घेवन ते सगळ्यांचे कलेक्ट करून हांगा मेंटेनन्स करूंक जाय. रस्ते हे कितें ही सगळी घाण पळय ती पळया सगळी घाण. कोण मेंटेन करता? हांगा झाडू मारतात. एक झाड नवीन लावना. एक झाड तरी नवीन लायला? एक झाड लावना. असा हेवटेन पळया हेवटेन सगळें आतां इलिगल स्ट्रक्चर चालू आहा. सगळे आतां परमनंट स्ट्रक्चर काय कितें तो म्हाका खबर ना. कित्या खातीर ओपन म्हणून ओपन प्लेस हो भुरग्यांचो खेळपाचो. दिस इज द वे टू मेंटेन अ गार्डन. पण ती फुडें येवंक जाय आनी करूंक जाय. एटलीस्ट सिटीजन्स ऑफ वास्को ऑर द कावन्सिलर एटलीस्ट हॅज टू कम एटलीस्ट अ डे केन्ना तरी म्हयन्यान तरी एकदा तरी येवचें हांगा आनी ते पळोवचें. हे सगळें ह्या गार्डनान जाता. बिकॉज आतां आमी त्या गार्डना विशीं जेन्ना उलयता त्या गार्डनाचे एक कंप्लीट मेकओवर दिवपाचें प्रपोजल आमचे जे आमदार आसा दाजी साळकर हांणी
गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक दिला. तुम्ही पळयलेत जाल्यार जी गार्डन्स फोंड्या पणजे सांखळे अशेंच खुबशा बऱ्या जाग्यांचेर जी गार्डन्स बरी आसा न्ही ती सगळी गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर मेंटेन जाता आनी दे आर सम ऑफ द बेस्ट गार्डन्स दॅट गोवा हॅज. सो त्या दृश्टीन आमी तें गार्डन एक बरें गार्डन करचें, तातूंत प्लांट्स आसचे, मातशें एक वेगळो असो वायब आसचो. आतां तुमी थंय पळयत जाल्यार थंय इक्विपमेंट आसा ते दुर्दैवान आमी जितले 6 म्हयन्या पयलीं सारके केल्ले इक्विपमेंट लोक निश्काळजीपणान म्हणजे जावं थोडे लोक अशे सेक्युरिटी सारकी नाशिल्ल्यान थंय लोक येवन डॅमेज करता. ल्हान भुरग्यांच्या इक्विपमेंटाचेर व्हडले लोक उबे रावता. आमी पळयलां हें दोळ्यांनी. सो त्या दृश्टीन काम करपाक आमी आतां थंय सेक्युरिटी, CCTV कॅमेराज आनी हळू मदीं पुलीस पेट्रोलिंग हाजूय आमी वेवस्था करपाचो विचार केला. आज आमचे फॉरेस्टाचे जे लोक आसा ते पळोवन गेले, तांणी फूल मेजरमेंट घेतला एस्टिमेट काडपाक आनी तातले जे स्ट्रक्चर्स नाका, तातले जे स्ट्रक्चर्स युजलेस आसात, जे वापरनात ते सगळे स्ट्रक्चर्स डेमोलिश करून जावं थंय वेगळें कितें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आयतारा जाल्ले मांद्रेचे ग्रामसभेत पिवपाचे उदक, वीज पुरवण, भौशीक मसणबूंय, नुस्तें विक्रेते, नो पार्किंग सुवातांनी रस्त्यार बशिल्ल्या पार्किंगेचो त्रास अशा साबार विशयांचेर चर्चा जाली. न्यायालयात जायते प्रकल्प हुमकळत आसात. बेकायदेशीर बांदकामां वाडल्यात. मॉडर्न उडोवपाची नोटीस आसलेली रचणूक तशीच पडून आसा. हे विशय ग्रामसभेत गाजले. गटराची पुनर्बांधणी करपाचे काम सध्या आशव्या चल्ला, पण काम अर्धकुटे जाला आणि हातूंत खंय तरी पैशांची हेराफेरी जाला असो आरोप थळाव्यान केला. ऐकत ताका. गटर रिकन्स्ट्रक्ट करपाक म्हणजे ऑलरेडी जे गटर आहा पळय ते रिकन्स्ट्रक्ट करपाक, पूण जे सध्याचें काम जाला, जे टायम पिरियडान जितलें काम जाला ते जर पळयत जाल्यार जितकी वर्क ऑर्डर जी बिरेन सावंताच्या घरा पर्यंत दिल्ली टी जंक्शन तितकें काम न करता ते देविदास हरमलकरांचें घर आहा, ते महेश सावंताचें घर आहा पळय तितक्या पर्यंत गटराचें काम केलें. प्रपोज असलेलो तो प्रपोज नसलेलो. देविदास हरमलकर ते महेश सावंताच्या घराचे जे गटर आहा पळय तो प्रपोज नसलेलो. म्हणजे जो वर्क ऑर्डर ना, जो प्रपोज ना, जो टेंडरान ना ते काम केलं वयता आनी जे टेंडरान आसा तेतूंतले 15 मिटरचे काम आहा पळय ते केल्लेच ना आनी बाकीचें काम केल्लें आहा. दुसरी म्हत्वाची गोष्ट अशी आहा की 90 मिटर म्हणून तेंच्यांनी हे दाखयलां की ते वर्क टेंडरान जी मिटर काडले ते 90 मिटराचे आहा. हांवें स्वता चॅक केला जाल्यार ती जी आहा एरिया आहा गटराची ती फक्त 55 मिटर आहा. सो तेंचो जर कॉस्ट पळयत जाल्यार त्या कॉस्टान 1,61,691 रुपया हे खंय तरी एक्स्ट्रा काडले काय दिसता. म्हणजे जर तेंच्यांनी काडल्या टायमार पळय जाल्यार तेचो कॉस्ट जो आहा तो 2,54,085 रुपीजान पडटा. पूण हांगासर खंय तरी कितें तरी पैशांची हेराफेरी जाल्ली काय दिसता. पंचायतीक विचारल्या आतां ग्रामसभेन पंचायत म्हणटा ती टेक्निकल आमी काडूंक ना, ती ऑलरेडी टेंडर काडलेला तेंच्यांनी काडली. पूण आतां पंचायतीन सायड इन्स्पेक्शन दिता म्हणून सांगलां. खंय नाका तें काम करप, जे काम आहा तें करप ना, हेजें चल्लां पळय पंचायतीची. आपणाक जाय तशी कामां सुरू केली वयता पंचायत तर्फे आनी लोकांक ग्रांटेड घेतले वयता. खंय तरी दादागिरीची एकंदरीत भाशा जी आहा पळय ती केली वयता, ती खंय तरी थांबपाक जाय, इतकोच डिमांड आहा. नो पार्किंग सुवातांनी जावपी पार्किंग धोक्याची आसा. हो विशय अजून कित्याक हुमकळत आसा अशें म्हणत थळाव्यांनी सरपंचा कडेन जाप मागल्या. पळयात. ते पळय वेजिटेबल वेंडर बसता रस्त्यार ते आनी सकयल आमचे लोक फीश विकता हेच्या बद्दल दिल्ले. तुवें म्हाका अश्युरन्स दिल्ले की नेक्स्ट विका पयलीं हांव तांकां शिफ्ट करता. आतां ते गोश्टीक 3 म्हयने जाले, अजुनूय ते आसा ते परिस्थितीन आसा. परत एकदां हांव तुका रिक्वेस्ट करता ते मातशे थंयसर अनवॉन्टेड इश्यू थंय आतां पार्किंग कशी जाता ते तुवें पयलें आसतलें. केन्ना तरी कोणी एक्सिडंट जातलो आनी आमी रस्त्यार मागीर निदर्शनां काडटले, आडयतले, हे गोश्टी जावचे भशेन ते प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर अशें म्हणटा. ते जावचें न्हू, ताका लागून तुवें सांगलेलें तूं सगळे गोश्टी करता सांगलेलें, पण हे तुवें कितें करूंक ना तें म्हाका कळना. हे फीशवाले ते फीश मार्केटान संडेचे बसला आनी पार्किंग जे थंय कंजेशन जाता हे हांवें एक्सेप्टूय केलें बिकॉज सगळे रोडार मागीर गाडये पार्किंग जाता. सो आयज ग्रामसभेक तुका हांव इतलें सांगता की ह्या संडे म्हणजे स्पेशली आयतारचेच ते मार्केट भरता. सो ही जी प्लेस आसा ही स्पेशली ह्या प्लेसीन ते जे अपार्ट फ्रॉम फीश वेंडर्स जे कोण लोक हांगा वेवसाय करपाक येता तांकां हांगासर शिफ्ट करता ह्या प्लेसीन. भौशीक मसणभूंय मांद्रेकारांक केन्ना मेळटली ताचेर समाज वावुरपी प्रसाद शहापूरकारान सरपंचा कडेन जाप मागली. आमी हातूंत वाट बघतसर
त्या ग्राम स्मशानभूमी संदर्भात काय झालं, कारण खूप जण प्रॉब्लेम झाले आहेत. आतापर्यंत 13 डेड बॉडीज आम्ही पेडणे, स्वतः मी माझ्या हातात डेड बॉडीज पावलेले असतात. सो वी आर इगरली वेटिंग फॉर दॅट क्रिमेटोरियम. काइंडली एक्सप्लेन द स्टेटस अँड इफ देयर इज एनी ह्युज देन इट इज ऑल्सो 1000 स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी आमकां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान दिल्लेली आसा, जी आमी प्रपोज केल्या ती. ताजें फायनल डिमार्केशनय कन्सर्न लँड सर्वे डिपार्टमेंटानय केलें. आतां फक्त विलेज पंचायतीचें नांव थंयसर आयल्याच्या नंतर हांव तो प्रोसिजर स्टार्ट करता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. आयतारा सुकूरची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेत येरादारीची गचमुड्डी, कोयर या मुखेल विशयांचेर चर्चा जाली. जाल्यार सत्तेचो गैरवापर जाता म्हणत वातावरण बरेच तापड जाले. पळयात पुराय बातमी. Goa Biodiversity Management Committee, it is clearly mentioned that you have to elected the members. That we will take under in your this meeting. Okay. Goa Biodiversity Management Committee, show me the letter which says that Gram Sabha has the powers to remove. Yes, Gram Sabha has appointing power. Same has been appointing. This is the removal. It is written co-terminus with the panchayat body. That doesn't mean that if the panchayat members are there, okay, and the Gram Sabha decides that one panchayat member should be out, panchayat member will be out. No. That is a local elected. It is a Gram Sabha elected members. Not only that, Gram Sabha has appointed you, no? Gram Sabha has appointed you, no? It is not like that. The rule is like that. No, it is a Goa Biodiversity. No. Don't try to misguide the youth. They are a future of our country. Don't misguide. I am saying you should not be don't make them hooligans. We don't want hooligans here. They are good people. We want them to be good youth of the country. Today and tomorrow. So don't misuse your power because the legal board of Biodiversity Management Committee, legal board has said that there is misuse of power. दोन्ही आमचे वाटो बंद केले. आमच्या दोन्ही वाटो बंद केली. कसली दादागिरी. 40 वर्षांची वाट. तुझ्या नियम बंद करूया आता. वर्षाक आता माया तशें वयता, कशें घोडो करून वयता. मायान पळयला. हांव म्हणटा ही दादागिरी कसली. ना ही दादागिरी कसली काय म्हणटा. इतली दादागिरी परवरी चलता. ही मे बी मिलियनर. हांकां कितें करपाचें आहा जनतेक. सुकूर वाठारात जाल्ल्या विकास कामांचेर सरपंचान उजवाड घातलो. आयकात तिका. आमकां सुगुरान जेन्ना प्रोग्राम आसताले तेन्ना खूब इश्यूज जाताले की वाटेरूच गाडयो थेयताल्यो. सो आमी ते पार्किंगाचे पंचायत फंडासून काम करून घेतलेले आहा पार्किंगाचे आणि आमचे थंयसर गार्डनूय हे घेतले आणि तो एक प्रॉब्लम सॉल्व केला आमी. तशेंच आमचे एक ग्रावंड एक आसा तें काम चालू आहा. तशेंच आनी एक आमचे सुकूर मुड्डेर म्हणटा थंय एक ग्रावंड जावपाचो आहा. ते आमी फावंडेशन घातलेलें आसा. ते चालू जातलें आतां काम थोड्या दिसांनी. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को स्पोर्ट्स क्लबान जिनो FC आड 1-0 गोल फरकान जैत मेळयले. बाणावलेच्या SAJ मैदानाचेर ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात रंगतदार खेळ. वास्को स्पोर्ट्स क्लब आणि जिनो FC मदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. दोनूय पंगड गोल करपाक बरेच झुजले पूण तांकां संद मेळ्ळी. वास्को स्पोर्ट्स क्लबान बचावात्मक लवचिकताय आणि क्लिनिकल फिनिशिंग दाखयली आणि शेवटाक 1-0 गोल फरकान जिनो FC आड वास्को स्पोर्ट्स क्लब जैतिवंत जालो. पळयात रंगिल्लो खेळ.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. फुडल्या सप्तकात तापमान सुके आसतले. सुखदिणे हवामान अणभवपाक मेळटले. थंड वारो घोळटलो, देखून राती थंड आसतल्यो. फुडल्या सप्तकात उष्ण तापमान परतून येतले. IMDचो अदमास. सोमारा नितळ मळब आनी थंड हवामानाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. तातूंत चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आसा. पूण उष्णतायेक लागून जावपी समस्यांचो धोको आशिल्ल्यान संवेदनशील लोकांनी सादूर रावपाचो सल्लो IMD दिला. कांय सुवातांनी उतर धुके पडपाची शक्यताय आसा. पूण फुडले 3 दीस उण्यांत उणे तापमानात व्हडलो बदल जावचो ना. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 33 आनी 21 डिग्री सेल्सियस आसतले. ह्या सप्तकात सुखदिणे हवामान. नितळ मळब मेळटले अनुभवपाक. थंड घोळटलो वारो. कांय सुवातांनी उतर धुक्याची शक्यताय. उष्णतायेक संवेदनशील आशिल्ल्या लोकांनी सांबाळची भलायकी. आयचे तापमान 21 आनी 33 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.